म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, भाग्यवन जोसेफ आज आमच्या गोंय दमान दिवसिजेचे आस्करेचे परबेची 9 दिसांची तयारी कालच्या दिसा आमी सुरू केल्या. आज नोवेनाचो दुसरो दीस, 8 जानेराची आयतार, आनी आयज सोमया जेजूचे आप परगटणेची परब, एपिफनी ऑफ द लॉर्ड. आमच्या दोळ्या मुखार आज विशय दवरलो तो पिडेस्तां आनी जाणट्यांक दोयाळ आनी मोगा सेवेची जावन जेजूचो पाटलाव करुया. हो दीस भेटयला दियोसिजेच्या गवळीक सचिवालयाच्या म्हणजे पास्टरल सेक्रेटेरिएट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर. तशेंच आमी मागता आयच्या दिसा वारादां पासत राया वाराद जी आतां सकाळीं 9:15 मिसाक ह्या वारादांतली येतली रोमारी घेवन, आनी पेरने आनी सांगे वाराद हो डिनरी सांजे 4 वाजता मिसाक येतली आपलो वाराद घेवन रोमारीच्या मिसाक. हें तुमकां जाणा जावंक राया वारादा खाल येता त्यो फिरगोजो यो आर्ले कामोलीं दे सालसेत, सादेपडी आमी आंबोरा म्हणटा, कुडतोरी लोतोली, मायना कुडतोरी, राशोल आनी राया. पेरने वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो यो आरांबोल, मायना कोरगांव, मांद्रे, मोर्जी, पेरने, केरी, तिराकोल, तोर्मास, तुये आनी वायदोंगोर. आनी सांगे वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो यो कोले, दाबाळ, रिवोना, सांगे, सांवडदे आनी वाडें कुर्दी. आमी आतां दुसऱ्या मिसाक तयार जाल्यात. तुमी आयल्यांत 15 मिसे. आयज ह्या नोवेनाच्या मिसार मुखेल आनी प्रवचन करपी आमचो यादनीक भाव नोएल डे कोस्टा, आमचे आर्ची दियोसिसीचो साद्या उतरांनी पयशां कारबारी म्हणजे इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा फायनान्शियल एडमिनिस्ट्रेटर. तुमच्या आनी म्हज्या नांवान फादर नोएलाक आमी मोगाचो आनी उनवनीत येवकार दिता. तशेंच बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेक म्हजो माई मोगाचो येवकार. आनी हे भेटे वरवीं देवाची पोट बेसांवां आमचेर पडची म्हूण हो नोवेनाचो फळ कसो आमी एकामेका पासत मागुया. एकामेकाक मागण्याच्या आदारान आनी मोगाच्या दोरांनी आमी सांबाळुया. म्हणून ल्हानविकायेन आनी सगळे भक्तीन आनी खतखत्यान आनी तशेंच ओतम्याचे उर्बेन हे मिसाचे भेटेंत आतां आमी वांटो घेवया. बाबा भयणीनो, भाग्यवन जुजे वाजाची परबेची तयारी आमी सुरू केल्या. आयज दुसरो दीस. पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक दोयाळ आनी मोगा सेवेची जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आयज आमकां आमंत्रण आसा. ह्या कामांत आमकां जेजूचो सांगात जाय. ही कल्पना मनांत दवरून सगळीं उबी रावून मिसाक सुरवात दिवया. गीत गावन सर्वेस्परा मुखार यात. Taka
따로 나가와가누야. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावेन आमेन. सांत जुजेवाजाचे मोजतीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक दोयाल आनी मोगा सेवेची जावन जेजूचो पाटलाव करुया. जेजून आमकां आज्ञा दिल्या, एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो केला. हीच आज्ञा मनान दवरून आमकां दर एकल्या क्रिस्तांवांक खेरीत उलो आसा पेल्या सोवे मोग दाखोवंक, अदीक करून पिडेक सांपडलेल्या आनी जाणट्या सोवे. अशें करून आमी जेजूच्या पावलांनी चलूंक पावतल्यांव. आज आमी सोम्या जेजूचे आप परगोडणेची दोबाचीक परब समोर उमतांव. जेजून ह्या संवसारांत येवन आपली वळख आमकां दिली. जुजेवाज हेंच जेजूचे वळखीन वाडलो आनी कश्टावतल्या भावां भयणांची सेवा करून जेजूच्या पावलांनी चल्लो आनी आमकां सगल्यांक एक व्हडली देख जालो. आज हे मिसा भेटेंत वांटो घेतना दिसान दीस आमी जेजूचे वळखीन वाडुया आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमी आनी पिडेस्तां आनी जाणट्या सोवे हुस्को दवरून जिवंक आदार आनी बोल बापा लागीं मागुया. आयचो दीस दिओसेजीच्या गौलीक साचीवालायाच्या पॅस्टोरल सेक्रेटेरियट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावरा पासत मागुया. तशेंच राया, पेडणे आनी सांगे ह्या वारादां पासत आयज मागुया. ही चिंतना मनान धरून आमी ह्या पवित्र जाग्यार जेन्ना आयल्या तेन्ना आमी ओसोक्त आनी पातकी म्हूण ओळखून देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चालून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवाल मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाची तुस्त आमी उचारया. देवाक आर्गां आनी मोहिमा दिवन म्हणया, मोहिमा देवाक उंचसोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोद पदवेदार देव बापा
आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काबूल कर तू बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया एमिसाच्या इंतेसावान आमी खेरीतपणी मागुया मिलाग्रिना वाज आनी अँटनी अँड्रो हांचे पासत. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरजांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामोड रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजपट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. ऊठ पोलचोळीत जा, उदेलो सुर्या, जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर कालोक विसारता. तोरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोलचोलता. तुजे सर्वेस्पोर आतां वयर सरता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुज्या उदेवाक ताच्या पोलसोळाक आशेता राजा. दोळे उबारून सोभोवती फिरोय, सोभोवती पोले, एकठांय जावन सगलीं तुजेशी येतात. पयस सोट्यां येतात सगळे पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हातांत दोन हाडटात. अजाप जावन सगळींच पोलचोळीत जातली. होय, तुजें कालीज तादोशी जातलें. तर तुजे उंटेन सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्तकाय. राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिंडा हिंडांनी येतलीं उंटां. मिद्यानाची आनी एफेसाची इस्पा भायर कोरा. शिबा तावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सगलीं. देवाचें उतोरे. देवाचे उपकार. आमचो जबाब सावदी. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगलीं राष्ट्रां. सगलीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगलीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुज्या शाणेपण दी. तुजेच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो नियानेतीन तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगलीं राष्ट्रां. ताच्या कालार वस्तोली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसो सोर शेकां शेक ती तोखतली. एका दर्या तावन दुसऱ्या दर्या पोरयान, न्हंयचे देगेर तावन प्रितुमेच्या शिमा पोरयान ताची राजवट चलतली. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगलीं राष्ट्रां. तार्सीच्या आनी दिंपाजुआच्या राजा आपलो राजदोंड घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना कानिको घेवन पावतले. आराबाचे आनी एथिओपियाचे राजा
ताचे मुखार सोरपोट पडटले सगळे राजा ताची सेवा करतली सर्व राष्ट्रां सोबाब तुझे मुखार सौरेस्परा सोरपोट पडटली सगळी राष्ट्रां उलो मारतल्यांक गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बळ्यांची तो दया करतलो गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो सोबाब तुझे मुखार सौरेस्परा सोरपोट पडटली सगळी राष्ट्रां भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो देवान तुमकां फुंक्याचें देणें दवरलां तें तुमकां पावचें मुन्यारपण ताणें म्हजें आदीं केलां म्हूण तुमी घोडे आयकलां जातलें आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या ह्या गुटाची खबर आदल्या पिडकाच्या खंयच्याच मनशांक मेळ्ळी ना पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागयोन 2 दुताक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या म्हणजे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्तांव जेजूच्या एकवटान ओन भावात्याक तेंच दायज मेळ्ळां तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यांत आनी तेच बसावणेंत तांकांय वांटो आसा देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया Sorvespora, 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 Uloja da sobia, tu ci zagraj goda. Tuci sasta utra casa bagunda leta Sorvespora, 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 सोबे आसून तुमचे सवय आसूं मातिवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुम्या हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेमान जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतीतावन कांय विद्वान जेरुजाल्यांक आयले आनी अशें ताणें विचारलें निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा ताचें नोकेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुजालें समेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो तांणी ताका जबाब दिलो जुदेयाच्या बेतलेहमान कित्याक बाकणारांनी अशें बरोवन दवरलां आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा जुदेयाच्या मुखेल्या मदें सगळ्यांहून ल्हान न्हय तूं कित्याक तुजे तांव जल्मतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल परजेक गवंड्या परी चलयतलो तेन्ना त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हरून नोकेत्र केन्ना दिश्टी पडलोलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारीकसाणेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेमांक धाडटना म्हळें
वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात, आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेंय वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताणा देखलेलें तें नखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें. आनी बाळक आसलो ते जाग्यार पावून थांबले. नखेत्र पळोवन ते एकदम खुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळकाक आपले आवय मारये लागीं तांकां तो मेळ्ळो. आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समर्पली, भांगार, धूप आनी गोंदरस. पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनान शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाड भाव भयणीनो, आयज जुजेबाजाचे नोवेनाक आमी आयल्या तेन्ना जुजेबाजाची एक बरी खबर आमकां पुस्तकान बरयल्ली मेळटा. आनी ती म्हणल्यार पिडेस्तां सवें तो कसो वागलो तो. 1697 वर्सां म्हणटा कॅन्डी हांगा श्रीलंकेन एक महामारी जाली. आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा स्मॉल पॉक्स एपिडेमीक. आनी जेन्ना ते महामारी जाली त्या काळार दोतोरय नासले सारके, हॉस्पिटलांय नासलीं आनी वॅक्सिनाय नासलीं. आनी असली महामारी जाता तेन्ना लोक कितें करताले, बारीक बारीक जाली जाल्यार तांकां मनशांक कोणाक जाल्यार तांकां रानान हाडून सोडटाले आनी दुसरे चडूच जाली जाल्यार ते पडोन वेताले थंयसरले. आनी अशेंच म्हणटा कॅन्डे जाले. सुरवातेक थोड्यांक जाली तेन्ना तेमी तांकां रानान सोडले आनी जेन्ना चडूच जाली तेन्ना म्हणटा जे कोण व्हडले व्हडले आसले ते म्हणटा थंयसरले कॅन्डींतल्यान पडून दुसरे कडेन गेले. आनी थंय म्हणटा जुजेबाज आनी ताचो भाचो दोगोय म्हणटा थंय रावून हांची सेवा केली. आनी कितें केलें, पयले सुवातेर म्हणटा थंय खांदे कातरून जे कोण रानान आसले तांकां रावपाक सुवात केल्यो. जी रानवटी जनावरां आसा तांचे साकून तांकां वाचूंक तांणी रावपाक सुवातो केल्यो. मागीर म्हणटा तांकां जेवण खाण तयार केलें आनी जेवपाक तांकां परामोस करपाक ताणें प्रयत्न केलो. मागीर म्हणटा जे कोण थंय आसले तांचे कडेन म्हणटा सारके पिडेंत आसले म्हणटकूच तांची सफाई करूंक जाय आसली. तांकां ते न्हाणयताले, तांकां बरे भाशेन जे कितें दुयेंस आसले ते पयस करूंक ते वावरले, कित्याक नितळकाय थंय गरजेची आसली. आनी असले परिस्थितीर म्हणटा तांकां नितळ करून तांकां म्हणटा साफ करून दवरले. आनी मागीर म्हणटा जे कोण नाक्या कोणशाचेर आसले तांकां म्हणटा ते जेवण घेवन वेताले. म्हणजे असले परिस्थितीन तांणी तांची सेवा केली. आनी हाचेच खातीर म्हणटा जेन्ना ती पिडा गेली ताच्या राजान ताका म्हणलें आतां तुका कितें जाय ते माग पयशे. पूण ताणें म्हणलें म्हाका दुडू नाका, पूण म्हाका हें बरें करपाक हांगा संदी दी. आनी हेंच तो राजा म्हणटा थंय ताका संदी दिता देवाचें उतर परगटपाक. आनी देवाचें उतर कशें परगटतात, जेन्ना तूं दुसऱ्यांची सेवा करता, त्या दुसऱ्या सगळे दोयाडायेन दाखयता, दुसऱ्या सगळे काकूत करता आनी अशें म्हणटा परामोस करून त्या देवाचें उतर तो परगटता. आयचो विशय आमकां होच दिल्लो आसा. जसो जुजेबाज दुसऱ्या सगळे दोयाड आनी मोगा सेवेचो जाता, आमी पिडेस्तां सगळे जाणट्या सगळे दोयाडायेन आनी मोगा सेवेन वागोवंक जाय. आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा ते बरे सामारितानाची वपार. तो बरो सामारितन म्हणटा ते पिडेस्त मनशांक घेता, उखलता, ताचे परामोस करता आनी ते खानाबडीन दवरता म्हणटा. पूण ताच्या आदीं दोग जाण थंय गेल्ले म्हणटा, तो याज्ञीक आनी लेवीत.
ते ताका पडना, ते ताका पडयता जाल्यार पासून पडनासतल्या भशेन करता आनी हे वरवीं म्हणटा ते कारण दिता कित्याक बरें करिना जावपाक. आनी आमकां सांगता तुवें सेवा करपाची, दुसऱ्यांक बरें करपाचें, पिडेस्ता जाणट्या सवें तुवें दोयाळेन वागोवपाचें हें ऑप्शन न्हू म्हणटा. तूं करिना जाल्यार पातक म्हणटा. आनी कसलें पातक? द सीन ऑफ इनडिफरन्स म्हणटा. तूं बरें करिना जावन पातक करता तें. आनी ताचेच खातीर आमकां सांगता तुज्या जिवितान म्हणटा तुवें बरें करूंकूच जाय, तुका ऑप्शन ना. कित्याक बरें करून तूं दोयाळेन वागोवन, मोगा सेवेन तूं वागोवन दुसऱ्यांक बरें करता म्हणटा आनी देवाचे उतरा प्रमाणे तूं जिवंक पावता. आमकां मेळटा जेजू आमकां बरे भाशेन ते दाखयता. कितलेच जाण पिडेस्त तेंचे कडेन येताले तेन्ना तो चुरचुरतालो म्हणटा. जेन्ना तो पेद्रूच्या घरान वेता ती तेजी सासूमाय थंय पिडेंत आसली, जोरान फडफडटाली म्हणटा. आनी जेजू तो येता, तिका भेटता आनी तिका बरी करता म्हणटा. म्हणजे जी कोण ताचे सभे येताले ती ताची हात लावून वो ताका उतर सांगून तो बरो करतालो म्हणटा. म्हणजे पिडेस्ता सभें तो चुरचुरतालो. आयज आमकांय पिडेस्ता सभेन चुरचुरूंक, तांचे सभें आमी सेवा चाकरी करूंक आमकां उलो मारता. आनी कशी आमी करूंक शकता सेवा चाकरी? आमकां एकटो बरयणार बरे भाशेन सांगता 3 वस्तू म्हणटा. लिसन, अंडरस्टँड आनी केअर म्हणटा. म्हणजे तूं जे पिडेस्त आसा, जाणटे आसा, तांकां आयक म्हणटा. आयकपाक कांय वचना, पूण आयकपाक जायते फावटी उतरांनीच न्हय, ती जायत्यो वस्तू करण्यांनी करतात जे आमकां एक एक फावटी कळना. आनी ताचेच खातीर तो सांगता तूं तांकां आयकूंक प्रयत्न कर. एकटो बरयणार बरे भाशेन घालता ते तांकां म्हणटा जे पिडेस्त आसा, जाणटे आसा, कांय नाका म्हणटा, जस्ट हँग अरावंड दे म्हणटा. तांचे बरोबर बेश्टो राव तूं. जेन्ना तूं बेश्टो तांचे बरोबर रावता इतलेंच पुरो म्हणटा. तांकां एक सपोर्ट कसो मेळटा जंय ती आपूण कोण तरी म्हजे बरोबर आसा म्हूण समजूंक पावता. तर पयल्या सुवातेर सांगता तांकां आयक म्हणटा. जायते भाशेन ती सांगूंक सोदता, आयकूंक प्रयत्न कर. दुसरे सुवातेर समज तांकां. जायते फावटी ती कितें कितें म्हणटात आमी समजूंक पावना. ती आमकां कितें कितें सांगूंक सोदतात, आमी समजना. आमी म्हणटात ते कशें कित्याक करता तूं तशें, तशें असल्यो वस्तू कित्याक करता, बरे भाशेन रावंक जायना तुका. म्हणजे आमी तांकां तापयता, आमी तांकां खाला उडोवंक सोदता, आमी व्हडली म्हूण समजता. आनी असले परिस्थितीन म्हणटा तांकां समजूंक प्रयत्न करपाक जाय. आनी तिसरे सुवातेर म्हणटा तांचो परामर्श करपाक जाय. आमी केन्ना ते जाणटे पिरायेर पडत, आमी केन्ना अशोकतायेन आसत, केन्ना आमी पिडेंत आसत आमकां खबर ना. जशी तांकां गरज आसा आमकांय गरज पडूंक शकता. आनी आमकां सांगता आमकां जेन्ना बोड आसा, आमकां जेन्ना गिन्यान आसा, तेन्ना आमी म्हणटा दुसऱ्यांची सेवा परामर्श करूंक जाय. आयचो दीस जेजूच्या आप परगटणेचो दीस. जेजू आपणाकूच उक्तो करता. आनी कसो उक्ता करता? थंय म्हणटा तो नोखेत्रा वरवीं उक्तो करता, तो ते आंज बोडव्या वरवीं उक्तो करता. आनी आंज बोडवे ते शेपर्ड्सांक सांगता, गवण्यांक सांगता थंय जेजू जल्मला म्हूण. आनी ते म्हणटा गरीब लोक, बेश्टे सादे लोक, आनी ते येता ताका भेट करूंक येता. ते नोखेत्रा वरवीं ते जाणार येता ताका भेट करता. म्हणजे आमकां सांगता जेन्ना देव जल्मता ते सादे जे जाणार आसात ते ताका मेळूंक येता. म्हणजे आमकां सांगता जे कोण अशोक्त आसात तांकां देव तांचे मदें आसणें कशें करता. देवाचें आसणें थंय आसा. कित्याक जेजू आमकां सांगता जें कितें तूं ल्हानांतल्या ल्हानांक करताय तें की म्हाका पावताय. आयज आमकांय हो उलो मारता. आमच्याय घरान आमचे सरभोंवती जायतीं जाणटीं आसतलीं, जायतीं पिडेस्त आसतलीं. आमची जबाबदारी जाता तांकां भेट करपाक. आमची जबाबदारी जाता तांचो परामर्श करपाक. आमची जबाबदारी जाता तांचे बरोबर वचोन बसपाक. आनी ही जबाबदारी आमकां करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो मारता. आनी तेच बरोबर सांत जुजेबाज आमकां प्रेरणा दिता. तर आमचेच भितर आमी विचारूंक जाय आमी कितलीं आमचे सरभोंवती शेजाऱ्यांक भेट करता. आमी कितलीं जाणां आमच्या घरांत आसलेल्या जाणट्यांक वेळ दिता. आमी कितलीं जाणां घरा कडेन वचोन
आमचे कोण जाणटे आसात पिडेस्त आसात तांकां भेट करता. तर करिना जाल्यार आमी त्याचेच सुजेवाजाची प्रेरणा घेवन आमची पावलां फुडें मारूंक बरें तें करूंक आमकां मिसा भेटेन कृपा आनी आदार मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचो बाबार्थ आमी उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. स्वात्मांता देवा सर्ववेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्मी संभवलो आंकवार मरेताय संभवलो पोसल्या ताका ताणें सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सूर पृथ्वीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंय तांचेवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो संत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबे भक्तांचो एकठार पातकाची भोगसणे कुडीचें जिवणपण ससणेचें जिवीत आमेन. थोडी आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. फ्रांसीक आमच्या पाप साहिबान बिस्पांनी पाद्रींनी आनी हेरा धार्मिकांनी न्हयच फकत उतरांनी पूण अदीक करून आपल्या कोरण्यांनी आनी आपल्या देखींतल्यान पोरचेक बावाट परगटल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या देशांत धर्माच्या नांवान भेदभाव वाडत गेला आनी हाका लागून भोव करून पिडेक सांपडल्यांची सेवा लेगून उणी जायत गेल्या. देशाचो कारबार चलयतल्यांनी ह्या वायटाक अदीक चतूर रावन उदरगतीचे दिशेन पावलां मारल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे थोडे दिसाचें जिवीत हे संवसारांत आमी जियेतना सगलो वेळ आमी फकत आमचें चिंतूंक न्हय पूण दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जियोंक गरजेवंतांक पावूंक आनी असलें मौन आमी आपणावंक बापाचें बळ जोण एकल्याक मागुया. आयज आमी किरीत भाशेन मागतांव दिओसिसीच्या गोंवळीक सचिवालयाच्या पॅस्ट्रियल सेक्रेटरिएट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर ह्या वावराक लागू जातल्या केंद्रांनी वावुरतल्यांचेर आनी तांच्या वावरांचेर सुबां आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. राया पेरणे आनी सांगे वाराडांतली रोमारिया घेवन आयलोल्यांक जावं गोवळ्यांक आनी सगल्या भावार्थ्यांक आनी ते वाराडांनी आसलोली क्रिस्ती पोरसां बागीवन सुजेवाजाचे विनवणेन भावार्थांक ओकोण जावंक आनी केरीत भाशेन पिडेस्त आनी जाणटे सोवें तांणी हुस्को दवरूंक देवा लागीं मागुया. आमची कोण पिडेस्त जाणटी ओसोक आसात तांचो इगडास करून तांचेय पासत आमी थोडो वेळ उगीच रावन मागुया.
सर्गींच्या मोगाड बापा, तूं आमचें सगळें भरपूर मोग दाखयताय आनी होच मोग आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक भावसो करूंक तुजो आवडो आनी इच्छा. तर बापा, तुजेच कृपेन आमकां भर पिडेस्तां सगळें जाणट्या सगळें दोयाडेन वागोवंक आनी मोगा सेवेची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आनी जी मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्या ती सगळी तूं शार्ती पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उंडो सोरो ह्यो आमच्या वावराच्यो खुणा बापाक भेटयतना आमचें सूख दूख, वावर धंदो, आमचे कोश्ट त्रास, आमचें एकसूरपण, आमची म्हातारी पिराय आनी पिडा, सगळें आमचें जिवीत देवाक भेटोवया. गीत गावया, बापा ना आमचे लागीं. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवाक सविस्पर मानून घेवं. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाड बापा, आयज आमी तुका भेटोवंक भांगार, धूप आनी गोंदरोस घेवन येवंक ना. बगोर गोवांचो उंडो आनी दाखांचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पसणांक घेता. तर तुज्या पवित्र सोबेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसून तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर काडे आनी सर ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुवें सोडवणीचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. म्हणून पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Servus Borace, Radie
बापा खरोच तूं पवित, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गाऊन बाबार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू आमी गोडा खाता आनी एकाची तें पियेता. एकच पाती तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण भोगता. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची, आमची सगळीं हांगा एकठांय जाल्यार तांची, तांच्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती, तिचो पती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्म दोता आनी सोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. पिडेस्तांची आनी जाणट्यांची सेवा करपाचें एक ऑप्शन न्हय, पूण आमची जबाबदारी, आमचो कायदो. तर आमी आमच्या जिवितान घडटा ते भाशेन पिडेस्तांक आनी जाणट्या सगळ्यांक दयाळायेन वागोवंक, सेवे चाकरेचें मन आपणावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो पिराय आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाखांतांतली वाटाय. कित्याक आसोडकी पोरवी आनी महिमा तुजी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, हांव म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल.
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसून तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शिडे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शिडे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही आसा देवाची शेडी जी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. पवित्र कुम्याव घेवंक फुडें सरुया. फुडारी दाखयतात ते मांडावळीन कुम्याव घेवचो म्हूण आमी मागता. पवित्र कुम्याव हातार ओ जिबेर घेवं येता. दुसऱ्या धर्माची कोणूय भाव भयणां आसात जाल्यार तांणी कुम्याव घेवचो न्हय म्हूण विनंती आसा. तांणी बसूनच रावचें. खालतिकायेन आनी भोक्तीन जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावया. जेजूशी येयात. Gesù,
विश्वास तूं आमचो विश्वास तुझे शियोता जेजू आमचे शितुरा जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाड बापा, विद्वाना परी आयज आमी जेजू बाळाक सोयंबाच्या दोड्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बाबार्थान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान वळखिला, ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमची काळजां ताका भेटयल्यात. तेच परी जिविताच्या सगळ्या घोडितांनी आमच्या बाबार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या ओ क्रिस्ती भाव भयणांकूय आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या पोरजोडान सुकेस जावन तुका दिनवासूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. बाबा भयणीनो, म्हाका चड कुशालकाय भोगता आनी उपकारीपण भोगता आयज आमचे मदें येवन इमिसाची भेट भेटयली आनी कांय बरे भाशेन इस्कुटावून थोडक्यान बरो संदेश आमकां दिवन आमकां ह्या उतराची वळख दिली, संदेश दिला. ह्या फादराक, फादर नोएल, जशें हांवें ताची वळख तुमकां सुरवातेक करून दिल्ली, तांकां आमी खेरीत भाशेन तुमच्या नव्यान आनी म्हज्या नव्यान आमचें उपकारीपण वाटयता. चड देव बरें करूं म्हणटा फादराक. आनी फादर, तुजे आमी जाणा ते भाशेन जायतो माथ्याचेर पेज आसा, जायतो आख्खे दिवसीचो, आनी देवान तुका जायतो गुणांनी बोल्ला तसो हार्ड वर्कींग आनी हे सगळे गूण तुका देवान दिल्ले आसात. त्या भायर आमी मागता तुजे पासत बरी भलायकी आनी तुज्या सगळ्या वावराचेर देव सदांच तुका हातीक दवरून चलोव म्हूण आमी तुजे पासत मागता आनी बरे आवंडे पाठयता. थोड्योश्यो कळवण्यो आमच्यो सदांच्यो करूंक म्हाका वेळ दियात म्हूण मागता. नोवेनाच्या दिसांनी, कालच्या दिसाक आमी सुरू केला त्या 15 पर्यंत मिसा हे भाशेन आसात. सकाळीं 6, 7:30, 9:15 हे रोमारीचे मीस आनी सांजे 4 वाजता हेय रोमारीचे मीस आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस. आयताराचे मातशी मांडवळ दुसरे भाशेन नोवेनाची मिसा आयज आयतार म्हणटोच ताची मांडवळ हे भाशेन जाल्या आनी आतां ह्या मिसा उपरांत 7:30 मीस येता आनी मागीर 9:15. आतां हे 9:15 मीस, रोमारीचे मीस खऱ्यान बरोच बर जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक भेटयल्लें मीस तें. तुमी जाणात बाबा बुडीनो, वर्साच्या वर्सा आमी हो दीस तांकां भेटयता आनीक तांकां इल्लोसो आमची अप्रुबाय, आमचो मोग तांकां आयच्या दिसाक तरी दिता. फुडल्या जागे तांकां आमी दिता, गरज तांकां, पिडेस्तांची मागणी आनीक इल्लोसो वेळ तांचे बरोबर आमी सारता. ह्या दिसा तुमी जाणात आमचे परंपरे प्रमाणे जे बागयो जुसे कोत्तालो, गरीबाचें जेवण पेज जेवतालो, दुसऱ्यांकूय दितालो आनी ताच्या कुवार्थान सदांच एक पेजेचो साक पासून आसतालो म्हूण आमकां आयकूंक येता. आयज ती आमी चौगडासाक पोट भरच्या मनान न्हय, पूण ताचो उगडासाक एकाय बरें ताचें त्यागी जिवीत, देखीचें जिवीत आमकां मेळटा. तो उगडास काडून आयज आमी हे 9:15 मीस जाले म्हणटोच पेज वांटतले, लोकांक पेज वांटतले आनी हे भाशेन ह्या ताच्या सुगुणाचो उगडास काडून देवाक आमी आर्गां दितले.
आयज 2 ओगळी मिसां आसात, सुबेज मिसां आसात. पयलें 11:45 10:45 मलयाळम भाशेन आनी मागीर दनपारची 12 वाजता तामीळ भाशेन आनी मागीर सांजे सदांचे भाशेन 4 वाजता मीस रोमारीचे मीस आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस. तशेंच फुडल्या आयताराक 15 11:45 एक तशेंच ओगळे मीस एक्स्ट्रा मास 11:45 हिंदी भाशेन. हे मीस पयलींच फावटी आमी भितर काडला. फर्स्ट टायम इट हॅज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन आवर स्केड्यूल. बऱ्याक पडटा जाल्यार मागीर फुडाराक पळोवपाचें, नाजाल्यार आमी घडी बंद करून पडत. आनी मागीर दोपाची परबे दिसा 16 सोमार तो हे भाशेन मिसां वांटलेलीं आसात. सकाळीं 5 वाजता 6:15 7:30 आनी 8:45. दोपाची परबेचे मीस 10 वाजता आनी हे मीस आमचो कार्दियाल साहेब आनी आमचो आरसे बिस्प साहेब फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव आमचे पासत भेटयतले. आनी उपरांत आमचें परंपरीक मीस जें जाता बागेवन जुजेवादाच्या ओरातोरीच्या कुडांत तें 12 दनपारां 12 आनी सांजे 2 मिसां उरलें ती 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी निमणे मीस दिसाचे 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. तें बो करून कामाक वेतले पासत आमी आडायलां. ह्या जाग्याच्यो थोड्योश्यो सवलती हांव तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक सोदतां. तुमी जाणात त्यो, पूण हे वर्साक मातसो बंदोबस्त आमी दुसरे भाशेन केला. कुमसारां जावंक ओ मिसां दिवंक, उपकार मागणी विनंती बरोवंक, देणगी डोनेशन्स दिवंक, आमच्या स्टॉलांत धर्मीक वस्तू घेवंक जावं सोबो करून कॅलेंडर तुमी तो चुकूंक फावना. कित्याक हे चलतले परिस्थितीचेर तो आमी आडायल्लो आसा. सगळो कंटेंट ताचेर आमी आदारला. फर्स्ट एड सेल जिवाक बरें दिसना जाल्यार वॉशरूम्स, फेरी आनी पिवपाचें उदक हें सगळें तुमचे पासत. तेच भाशेन बागेवन जुजेवादाचें सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन हेंय बी तुमचे पोटाचे पळोवंक आमी तयार करून दवरला. बागेवन जुजेवादाचे सांतवारीचे छापलेले वर्सावळीचे कॅलेंडर जशें सांगलां हांगा मेळटात आनी आमचे सांतवारींतूय मेळटात. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे दिसा पर्यंत बागेवन जुजेवादाची सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली. सांताची मुर्ती घेवंक सांताची मुर्तीचो उमो घेवंक वो ताका भेट दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत. फाल्यांचे मिसाक कोणूय सुरवातीची उतरां ओ वाचपां ओ बाबार्थेचे मागणे सेवा धर्मीक भाग घेवंक सोदता जाल्यार आतां पासून तुमच्यान सांक्रिस्तीन वचून तुजें नांव दिवंक जाता. निमणी वस्त म्हणल्यार बाबा मोडीनो आमकां वडिलांनी कोळीत करूंक लायला की आमच्या मोगाच्या सोंपलेल्या एमेरितूस पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो हाच्या ओतम्या खातीर आमी मीस भेटयतले. आमचे कॅथेड्रलाचे इगोर्जेंत आदलें गोंय इन द कॅथेड्रल चर्च ओल्ड गोवा ह्या म्हयन्याचे 9 तारखेर म्हणजे फाल्यां तें सोमार आनी सांजेचे 4:30 वाजता 4:30 ह्या मिसांत वांटो घेवंक तुमकां केरीत आमच्या वडिलांची आनी आमची तुमकां विनंती आसा. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावया. हो निमाणो आशिर्वाद हे परबे निमतान आमी घेवया. एकेका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब आमेन जातलो. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसून देवान तुमकां काडोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यान तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आनी तुमची काळजां बाबार्थान बरवशान आनी प्रिती मोगान तीर करूं. काडोखान बुडलोलो संवसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुमी विस्वासान ताचो पाटलाव करतात. तर तुमच्या भाव भयणींक तुमी उजवाड जावच्याक तोच तुमचे क्रिस्ती जिवीत परजोडीत करूं. नोखेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान वळखिलो. तशेंच ह्या संतोशी पयण सोंपतोच तो तुमकां रूप पळोवंक मेळूं. आनी सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमचे सभें सदां आसूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन पिडेस्तांची आनी जाणट्यांची दोळ्यायेन सेवा चाकरी करूंक तुमकां धाडटा. बागयोन जुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणे उपकार करून तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचे.
मोगाळ बापा मोगाळ बापा तुझ्या पुतान तुझ्या पुतान आपल्या दोळाळपणाच्या आपल्या दोळाळपणाच्या ओजापांनी ओजापांनी तुझ्या उतराचे बी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी मनशाच्या काळजांनी वोंपले वोंपले ताच्या पावलार ताच्या पावलार पाऊल पाऊल धरून धरून तुझ्या सेवका तुझ्या सेवकाक भाग्यवन जुजे वाजान भाग्यवन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आणि आंकवार मारयेच्या आणि अकवार मारयेच्या आश्रयाकाल आश्रयाकाल आपल्या आख्या जिवितान आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो बऱ्यो कोरण्यो केल्यो केल्यो आणि आमी सगल्यांनी आणि आम्ही सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चोलून चोलून भाग्योतपणाचो मुकुट भाग्यपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें दाखयलें. असल्या वीराच्या जिविताचेर असल्या वीराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण फावो जाव म्हूण मागता मागता. ओगीच रावन तुका जाय तें माग. हे मागणे हे मागणे आमी करता आमी करता क्रिस्ता आमच्या क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. देवाचो आशिर्वाद आमी घेतला आनी ताचे काकुटीचो मोग ह्या मिसांत आमी चाकला. हे मिसाचे आनी तातूंत मेवलेल्या आशिर्वादाचे घोटायेन आमच्या पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक दोयाळ आनी मोगा सेवेची जावंक भास दिवन आमी घरा वेतना गीत गावया जुजे वाजा आमच्या भावा. आमच्या भावा तुझी मजूत भावो साक्षी दिवं जेसू गावात बसून उर्बीन आमकां सागोर जुसे वाजा आमच्या भावा तुझी पासून आर्गामोयना Jésus, puvit ratnia, agamoima, sasna, Zuze vaza, amcha baba, duce paso, agamoima, Baba Jésus, puvit ratnia, agamoima, sasna.